I'll dream until I make it real. Hello friends, welcome back to my channel. कशी आहे तुम सगळीं? आय होप तुम बरी हाय म्हूण. एचे आयज न्हू हांव फक्त रेसिपी घालतलें. ओके, कोण रिक्वेस्ट केलो ती रेसिपी म्हगे सासमायक आनी ती घालतो आतां. आयज आनी कांय घालपाना, ओन्ली रेसिपी घालतलें. ओके, आनी ती जायना ती रेसिपी म्हळ्यार ही चिकन शेजवान फ्रायड रायस. तुमकां शेजवान सॉस नाका तुमच्यान स्कीप करून जाता. ओके, आनी आतां वयता सगळें रेडी करून दवरलां. हांव करतलें आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, स्टार्ट करुया. चिकन शेजवान फ्रायड रायस करपाक हांवें 2 लेग पीस घेयल्याय. स्लायट कट दीत तांकां, कित्याक आतां बरें वॉश केलें तें पयलीं. आनी स्लायट कट दीत तांकां, कित्याक भितरल्यान सावन कूक जायन येवपाक. आतां तांकां मॅरिनेट करपा जायो. मॅरिनेट करपा न्हू हांवें थोडेंशें मीठ घेयलां, हाफ स्पून आलं लसुणा पेस्ट घेयला आनी हाफ स्पून विनेगर नाजाल्यार लेमन ज्यूस तुमकां आहा जाल्यार, आनी हाफ स्पून रेड चिली पावडर, टर्मरीक पावडर हाफ स्पून. मागीर तें मिक्स करून बरें मिक्स केलां आनी तें मागीर मॅरिनेट करपा दवरलां आनी थोडेंशें तेल लायलां. तुमच्यान 1 वर नाजाल्यार 2 वर पासून दवरपाचें. मागीर हांवें 1 वर दवरलो न्हू, डीप पॅन घेयलां नाजाल्यार बेश्टें पॅन घेवपाचें, फ्रायींग पॅन, आनी तितून तेल घायलां, थोडेंशें तेल घायलां 2 स्पून अशें, आनी तें फ्राय करून दवरलां. हांवें न्हू लेग पीस कित्याक घेयला, कित्याक लेग पीस न्हू मातशे सॉफ्ट आसताय ना, ती चाबूड इश जाता. ते ब्रेस्ट पीस बी घेयल जाल्यार चिकन फ्रायड रायसा तें फ्राय जाता म्हणल्यार हें दाखयता तुमकां कितें कितें हांवें यूज केलें तें. कॅरट घेयलाय 400 ग्राम अशें आहलो ते कॅरट, आनी 400 ग्राम फ्रेंच बी घेयला आनी ती बारीक कट केल्या. आनी स्प्रींग आनियन घेयलाय, फकत स्प्रींग घेयलाय. आनियन हांव मागीर यूज करतलें. 2 चुडी अशें घेयलाय बारीक आहलोल्यो, आनियन्स बारीक आहलो ते. आनी तेल घेयलां थोडेंशें तेलाक, तें म्हाका ती भाजी फ्राय करपा जाय न्हू, सो हांव थोडेंशें तेल घेता, 1.5 स्पून अशें. आनी तें मागीर मिडियम फ्लेमाचेर नाजाल्यार हाय मोदें मिडियम फ्लेम अशें करून तें फ्राय करपाचें. आनी थोडेंशें मीठ घालपाचें. तुमकां न्हू मॅगी जाय जाल्यार तुमच्यान यूज करूं जाता, मीठ जाय जाल्यार मीठ घालाय. कोण मॅगी यूज कोत्ताय तेंच्यान मॅगी देखून यूज करूं जाता, कित्याक आतां घालपाचो, कित्याक टेस्ट ह्या टायमार न्हू भाजये सामकें लागता. तें घायल जाल्यार मीठ घायल जाल्यार मीठ घालपाचें. एक फावटी हांव तें चिकनूय फ्राय कोत्तालें. एक सायडीन जालें तें आमगेलें. ही जाली मुगे भाजी. चोडूय फ्राय करनाकाय, दिस्तू फ्राय कराय. तुम हायल न्हू फ्रायड रायस तुमकां कळटलें. आतां हांव काडटा ती. चड करूं ना हांवें, दिस्तू केल्लो. मागीर आतां कॅरट फ्राय करूं 1.5 स्पून अशें तेल घायलां. सेम तेशें करून केलां फ्राय, थोडेंशें मीठ घालून. मीठ घायलां थोडेंशें.
मीठ घायल्यार न्हू मातशें बेगीन फ्राय जाता आनी एक आटी टेस्टूय तेजो अशें करून डिफरंट जाता. तें जालें मुगे आतां. आनी ते आटी चिकनूय मुगे तें लेग पीस जाल्ले. मागीर तें न्हू मातशें वाऱ्यार दवरपाचें न्हिवपा, कित्याक आमकां तेजें तें मांस जाय न्हू तेजें काडून आनी बोन्स सेपरेट करपाचे. लांबचे लांब कट करपा तेशें करून अशें लांबचे लांब काडपाचे. सूत आसताय न्हू ते सायडीन अशें करून. आनी मागीर हांवें न्हू ते आनियन आहलो न्हू स्प्रींग आनियन ते आनी लसूण घेयलां थोडीशी. ते मागीर हांव एक चॉपरां घायलां. आसतले 8 अशे आसतले, 8-9 लसूणाय. आनी तेच फ्रायींग पॅना न्हू भाजी फ्राय केलो चोय तितून तेल घायलां आनी हें लसूण आनी ते स्प्रींग आनियन्स हांवें ते बारीक चॉप केले आनी ते भाजपाचे. ओके, मागीर भाजून जाल मुगेले आनी ती सगळी भाजी हांव तितून घालतलें. मागीर ते स्प्रींग घायले. मागीर ते मातशें अशें करून फ्राय करपाचें. एक सायडीन न्हू हांवें मागीर हेचे 600 ग्राम अशे तांदूळ ते हांवें हें करून धुवन फुगोवंक घायले आनी एक सायडीन जे मुगे उदका मातशें बॉयल येयल्लो तितून हांवें थोडें मीठ घायलां आनी थोडेंशें तेल घायलां आनी हेचे तांदूळ घायले ते बॉयल करून दवरले. आनी हेचे मुगेले हांवें पोत्तून स्टार्ट केलें. मागीर नेक्स्ट तितून हांवें 1 स्पून अशें 1.5 स्पून अशें सोया सॉस घायलां. तुमकां जाय अकॉर्डींग टू युअर टेस्ट तुमकां जाय तितून घालाय. हेचे केचप घायलां 1 स्पून अशें घायलोलें फूल स्पून. आनी शेजवान सॉस येचय तें मातशें स्पायसी आसता न्हू सो हांव थोडें घायलें. तुमकां जाय तितलें घालाय. चड स्पायसी जाल्यार चड घालपा जाता. तें मागीर हे टायमान न्हू तुमकां मॅगी जाय जाल्यार मॅगी घालाय नाजाल्यार मीठ घाल्यार टेस्ट कोराय. कित्याक हें मातशें कळटा हांवें मीठ घायिल्लें. आनी मागीर तें चिकन घायिल्लें तें काडलो तें. तें मिक्स करपाचें आनी एक मातशें 5 मिनटां अशें दवरपाचें अशें कूक जावपा. एक आटेन मुगे शीतूय जाल्लें. आनी मागीर तें हांवें जाल म्हूण चाळणी घायली. रातचें मातशें कळना स्टीम येता न्हू. मागीर हांवें आनी एक फ्रायींग पॅन दवरलां आनी हें आतां मिक्स केलो तें जाय म्हाका. बटर जायो लास्ट स्टेप. ओके, आनी हे रायस रेडी जालें. ते रायस मुगेले फर्स्ट हांवें तितून पॅना बटर घायलां. मागीर हांवें रायस घायले 2 स्पून 2 हें अशें व्हडले स्पुना तें रायस घायले आनी तें भाजलां. रायस न्हू मातशें बटरान भाजपाचें मातशें चड न्हू. तें भाजलें म्हणटोरी हांवें ती मिक्स केलो न्हू भाजी ती घायल्या. मागीर ती भाजपाची अशें करून चडूय अशें करून फोर्सान करपा न्हू स्लो करपाचें अशें करून.
अशें करून स्लो वयल्या वयर करपाचें आनी मातशें मिडियम फ्लेमार दवरून मागीर तें दुसरी अशें करून एक आंड्यां घालपा सगलें इदी तें लेयर करून अशें करून एक एक हें करून मुगे 3 पार्ट जालो मुगे सारकें हें सेकंड टायम मुगेलें पयलीं तें रायस भाजलें बटरान मागीर भाजी घायल्या आतां मुगे रायस रेडी जालो आतां आमगे सासूमायक टेस्ट करून दिता ती सांगतली केस जालो तो थोडो घालता ओके टेस्ट करून सांग केस जालो तो एकदम बरो जाताय हा तुम्ही करूया म्हणजे सुनेन केला आनी म्हाका सांगलेलें नॅरो गेटी आनी ती तुमी केन्ना करतली फ्राय रायस म्हणून तेका लागून म्हणजे सुनेन येयन हांवें सांगून तेणें केला आनी तुमी करूया चोया बरो जाला खावपाक बी बरो लागता